कोंकणी गजल एक आव्हान म्हणून स्विकारपाक वाटलें, कितें कारण? कारण अशें आशिल्लें की बाकी सगळे प्रकार आमचे कोंकणी साहित्यान आयिल्ले आनी गजल हो प्रकार जो आसा तेका गेयपूर्ण आसा. आनी राजे जो म्हाजो मित्र आसा, आमी एक दीस अशें उलयता उलयता आमी असो विचार केलो की गजल हो प्रकार येवपाक जाय आनी राजा कडेन बरोवपाची कळाशी आसा, म्हाजे कडेन कंपोज करपाचें आसा. सो आमी दोगांयनी विचार केलो की आमी करुया की एक कोंकणी गजल जरी क्लिश्ट आसलो तरी तो आमच्या ह्या समाजान येवपाक जाय, कोंकणी समाजान. सो आमचे भितर अशें ठरलें आनी गजल रंग हो पयलो कार्यक्रम आमी हाडलो आनी ताका आमी, म्हाका दिसता तुमी आमकां खूब सहकार्य केल्लें आसा त्या वेळार, तुमी आनी चेतन भाई दोगांयनी. सो तो गोंयान आमी खूब ताजे प्रयोग केले आनी ताजे उपरांत गजल नवाज भिमराव पांचाळी हांच्या सांगातान आमी तो राष्ट्रीय पावंड्याचेर व्हरपाक आमकां खूब मदत जाली. म्हणजे गजल संमेलनान राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या थंय गेलीच, त्या भायर मुंबय, पुण्याक, हालीं कोल्हापूर आनी फाटीं जाल्ले गजल संमेलनान आमचो कोंकणी गजल मुखार गेली. दॅट वॉज अवर म्हाका अशें दिसलें की आमची ही भूक आसा न्ही, गाण्याची हिवूय भूक आसा की कोंकणी गजल येवपाक जाय जे इतर प्रादेशीक भाशांत आयल्या. ते कोंकणीन आयली की आयली आनी लोकां पर्यंत ती पावूं जाय. सो त्या दृश्टीन हांव सदांच कार्यरत आसा, राजाय आसा. सो ते एक जोड पालोवन ते वता मुखार.